कोरोना दुयेंताचें प्रमाण वाडत आशिल्ल्यान लोकांनी आपले भलायकेची जतनाय घेवची अशें गोंय सरकारान कळयल्लें. गोंयांतल्यो शिक्षणीक संस्था आनी कांय खाजगी आस्थापनां बंद दवरपाचोय आदेश सरकारान काडिल्लो. गोंयांत येवपी प्रवाशांच्यो विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, क्रूज टर्मिनलाचेर तपासणी यंत्रणा बसोवन तपासणी करतले अशेंय जाहीर केल्लें. मात वास्को रेल्वे स्थळाचेर चांचणी करपाची यंत्रणा नाशिल्ल्यान लोक अजाप उक्तायतात. I visited Goa for about a week ago. I've been here vacationing. I've been here on a vacation. So when I visited the Vasco station, there was no thermal scanning. And as we know that there is an outbreak of coronavirus throughout India. So we should have a thermal scanner or a testing procedure before the tourist enters the Vasco da Gama station. काल आमच्या वास्कोन एक ऐतिहासीक डिसिजन जाला. फर्स्ट टायम आमी शिगमो कॅन्सल केला बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ कोरोना व्हायरस. आनी हे आतां सबंद देशभर आमच्या आनी इंटरनॅशनली सगळ्याक कोरोना व्हायरसाचो स्कॅर आसा, एपिडेमीक जाल्लो आसा. सो आतां आमी हांगा वास्को रेल्वे स्टेशनार आसा. हांगा पळयल्यार तुमी एक कावंटर बेश्टो दवरिल्लो आसा, एम्प्टी आसा, ज्या हांगा कोणूच ना, चॅक करपाक ना कांय. ह्यो ट्रेनी आतां आमच्या हांगासरल्यान इंटरस्टेट ट्रेनी येता, केरला साकून, यशवंतपुरा साकून, कर्नाटका, हांगा UP, पटना सगळ्या साकून ट्रेनी येता. डिफरंट पॅसेंजर येता. तांकां हांगा चॅक करपाक, मॉनिटरींग करपाक कोणूच ना. आमच्या रेल्वे स्टेशनाक 5-6 एक्झिटां आसा. लोक चलून खंयच्यानय वचूंक शकता. ना हांगा थर्मल स्कॅनर आसा, ना कसली ऑथॉरिटी आसा, ना कोण डॉक्टर आसा, कोण पळोवपाक कोण ना. ट्रेनीचें डिजइन्फेक्शन ना, कांय ना. अशें कशें चलतलें फुडें आनी हांगा कशें जातलें हाजेर मातशें लक्ष घालचें. CM म्हणटा हें केलां तें केलां, ODF फ्री केलां म्हणटा, तशें हांगा जायना न्हय. तें ODF फ्री जावं ना. आनी हांगा पळय हांगा कोरोना व्हायरस इतलो थ्रेट आसतना हांगा कसलीच सुविधा ना चॅक करपाचें कसलेंच हें ना, यंत्रां कसलीच ना हांगा. हांव मागता की हाजेर मातशें लक्ष घालचें आनी आमच्या फुडाराक लोकां खातीर मातशें कॅर घेवचें आनी कितें तें पळोवचें. रेल्वे कडेन थर्मल स्कॅनर नाशिल्ल्यान प्रवाशांची तपासणी करपाक शकना. सरकाराच्या भलायकी खात्यान अजून थर्मल स्कॅनर दिल्लो ना अशें रेल्वे स्टेशनाचो वेवस्थापक रामदास गुडेमाने म्हणटा. रेलवे स्टेशन पे कुछ भी नहीं है स्कैनर्स. अभी रेलवे स्टेशन पे स्कैनर लगाने वाला है, सो वी आर वेटिंग फॉर स्कैनर्स. अच्छा सर, आपको हेल्थ मिनिस्टर ने दिया है कि आप SWR से लेगा स्कैनर्स? नहीं, हेल्थ मिनिस्टर का एश्योरेंस. पर अभी फ़िलहाल कितना पैसेंजर है सर? बहुत ज़्यादा पैसेंजर है ना, अभी 300 to 400 पैसेंजर्स होंगे. स्क्रीनिंग होता है सर यहाँ पे? नहीं, स्क्रीनिंग नहीं. कोई हेल्प डेस्क पे कोई आता है पूछने के लिए, अवेयरनेस के लिए? 1 or 2 नो, अभी तक कोई तो नहीं है. आपको लगता है स्कैनर्स का ज़रूरत है? हाँ, स्कैनर की जरूरत है, बिकॉज हियर ऑनवर्ड्स इट में इंक्रीज ऑल्सो, बिकॉज इज द बिगिनिंग. राइट सर. आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है सर स्कैनर्स के लिए, थर्मल नो, स्कैनर? दैट कम्स अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट. ऑल्सो डॉक्टर इज इन कॉन्टैक्ट विद द GMC डॉक्टर. सर यहाँ पर अगर कोई पैसेंजर को आइडेंटिफाई किया है तो व्हाट आर द स्टेप्स रेलवे इज टेकिंग हियर? Steps we will direct him to our health unit, or 104 helpline number is there. So there is one coordinating doctor at GMC, so we will take care. अभी तक कुछ पैसेंजर्स आया है? No. नो No, सस्पेक्टेड no. है? तो स्कैनर्स नहीं, कुछ नहीं, कैसे डिटेक्ट करेगा सर? अभी उसको ऐसा कोई बताए तो ही पता चलेगा ना. नहीं तो स्कैन विदाउट स्कैनर हाउ वी कैन. Otherwise, if anybody comes to help us, then only we'll come to know. Otherwise there is no scope. No.